तर कशी आसात तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. तर रेसिपी स्टार्ट करच्या पयलीं हांव तुमकां एक म्हण सांगता. ताचेर विचार करा आनी म्हाका कमेंट सेक्शनान तुमच्या विचारांचो आन्सर सांगा. एक मनीस समज बुडटा, न्हंयेन बुडटा, ताका पेंवपाक कळना, पेंवपाक म्हणजे स्विमींग कळना म्हणून तो तसोच रावता, जाल्यार त्या मनशाचें कितें जातलें? आनी तोच समज मनीस आपले हात पाय बडयता जाल्यार तो जो संघर्श करता तो पळोवन ताका एक मनीस वाचोवपाक शकता. इवन तो संघर्श करता त्या हेतून तो एक तडेखाला येवन वाचोय शकता. सारकें न्हू? तशेंच आमी आमच्या लायफान संघर्श करीत रावपाक जाय. आपूण आपलो जीव दुसऱ्यांचेर डिपेंड रावूंक जायना. होप तुमकां हेचेर विचार करतली तुमी आनी तुमचो जो विचार आसा तो म्हाका कमेंट करून सांगतली. तर आयज हांव एक नॉन वेज रेसिपी दाखयता. गोवन स्टायल एक करी दाखयता. हेका एक ड्रॉप करी बी म्हणटात. चला तर सुरवात करूया. सो हांवें हांगा घेतला 3 तांतयां, 1 चमचो मीठ, अर्ध्या नाल्लाची सय, ओली कोथमीर, 1 चमचो गरम मसालो, एक कांदो उबो चिरून घेतला आनी ऑयल एज पर रिक्वायरमेंट. एडिशनल तुमी जिंजर गार्लीक हितून घालूं शकता. आनी हांवें मेथी बीन तशें कांय घेवंक ना कित्याक आमच्या गरम मसाल्यान सगळें आसता. हो होममेड गरम मसालो आसा, म्हाजी मम्मी करता हो. 3 ते 4 बिंडीची सोलां ही बरी वॉश करून तातूंत घालून घेवपाक जाय. एक कढाई दवरून तातूंत तेल घालून घेवपाक जाय. पळय, तेल ह्या रेसिपीन चड लागना, फकत सोय भाजपाकूच तेल लागता, अदरवायज हितून तेल लागना. सो तेल घालून हांव ही सेम कढाई यूज करतले. ही नॉन वेज कढाई आसा. तातूंत कांदो घालून तो बरो असो तळसून घेवपाक जाय. बरो गोल्डन ब्रावन असो जालो म्हणटकीर पळय ट्रान्सपरंट जाता तो, तातूंत सोय घालून ती बरी भाजून घेवपाक जाय. बरी गरम जाली म्हणटकीर तातूंत गरम मसालो घालून घेवपाक जाय. बरो मिक्स करून ते वाटून घेवपाक जाय. हे आतां बरें थंड जाल्लें आसा. ते एका मिक्सराच्या जारान हांव काडून घेता. थोडें उदक घालून ते वाटून घेवपाक जाय. जी कढाई आसा पळय तितून उदीक घाला, कित्याक ते मसालो लागलेलो आसता पळय तोवूय येता. आनी हें उदक मिक्सराच्या जारान घालून ते बरें वाटण करून घेवपाक जाय. गॅसार दवरून गॅस ऑन करून घेवपाक जाय आनी जें वाटलेलें मिश्रण आसा तें भितून घालून घेवपाक जाय. मेथो म्हणटात तेका. सो आमी रोस्ट बीन करता तेन्ना चणे घालता आनी मागीर वांटप घालता, पूण हातूंत तशें नासता. पयलीं वांटप घालून ताचो बरो एक खतखतो काडून घेवपाक जाय. तातूंत 1 चमचो मीठ, आनी 4-5 बिंडीची सोलां धुवन अशी घालून घेवपाक जाय. कडयेक बरो असो खतखतो आयलो म्हणटकीर तातूंत एक बरी वॉश करून घेया. हांव जेन्ना बी एक स्टोर करतना हांव वॉश करून स्टोर करता, कित्याक ताका डर्ट बीन आसता न्हू. आनी एक अशें ड्रॉप करपाचें. खतखतो आयल्या उपरांत कित्याक घालपाक जाय, कित्याक पयलीं घाली न्ही जाल्यार ते एक जे ड्रॉप आसता पळय ते सगळ्याक स्प्रेड जाता. पूण खतखतो इल्ल्या उपरांत घातल्या उपरांत न्हू ते थंयच्या थंयच उकडटा. जितली तुमकां तांतयां जाय तितली तुमी अशी घालून घेवपाक जाय. आनी एक 5 मिनटां ते अशें दवरूं नाका, कित्याक ते थंयच्या थंय उकडपाक जाय.
आसा तुमकां हांव तितूंतली एग्स दाखयता. ही पळया, एग्स बरी उकडलेली आसा. पळया सगळी तांतयां जशी हांवें घातली तशी उकडून येयल्ली आसा. पयलीं घालीनी जाल्यार ती सगळी अशी स्प्रेड जाता आनी एकल्याक अशें एक तांती अशें खावपाक मेळना. चड घरान मनशां आसा न्ही जाल्यार अशी करपाची, कित्याक सगळ्यांक एक एक सर्व करपाक मेळटा. मागीर तातूंत वयल्यान अशी कोथमीर घालून ही करी सर्व करपाक जाय. आतां आमची एक ड्रॉप कडी जावन रेडी जाल्ली आसा. ही तुमी विथ चपाती विथ रायस खावं शकता. हेच्या वांगडा तुमकां एक सेपरेट अशें तोंडाक म्हणटात तशें सायड डीश अशी गरज ना, कित्याक तितूंतली जी तांती आसा पळय तीच तुमी एज अ सायड डीश खावं शकता. ही एक क्विक रेसिपी आसा, मॉर्निंग फॉर टिफीन तुमी करूं शकता. आनी तुमकां जाय जाल्यार हितून एडॉन्स टॉमॅटो, जिंजर गार्लीक अशें घालूं शकता. हांवें घालूंक ना कित्याक नॉन वेज जेन्ना बी हांव करता तेन्ना हांव भिंडीची सोलां यूज करता. सो इंस्टेड ऑफ भिंडीची सोलां तुमी टॉमॅटो यूज करूं शकता. इवन तुमी लायक कांदो तळशिता तेन्ना जिंजर गार्लीक घालूं शकता. म्हाका नॉर्मल अशी बी आवडटा. तुमकां जर तर ती रेसिपी जाय विथ टॉमॅटो जिंजर गार्लीक जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा, हांव ती बीन दाखयतलें. होप तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली आसतली आनी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक यू फॉर वॉचिंग. बाय.